नमस्कार, गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेक कोणाकूच स्पष्ट बहुमत ना। चडशा एजन्सींचे एक्झिट पोल अशेच एका दोगांचे काँग्रेसीक बहुमत 72.67% मतदान जाला। 224 आमदारांची विधानसभा बहुमत ना म्हणटा त्या पोलात काँग्रेसीक 107 सीट, काँग्रेस जिखता म्हणटा ताचो 122 ते 140 सीटांचो अदमास, 20 ते 25 सीट काडपी जेडीएस किंग मेकर जावपाची चिन्हां निकाल शेनवारा। उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकूच म्हूण शिनाल येवंक लागला। सांखळे रॅलींत मुख्यमंत्र्यान भाऊक वेंचून हाडूंक जाय म्हूण सांखळेकारांक उलो मारला। 2024 खंय मोदीचेच सरकार, सिटींग एमपींचो विचार निश्चित जातलो। 5 खेप बरे मार्जिनान आयला। निर्णय बीजेपीच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचो म्हूण भाऊ रॅलीक वचचे आदीं विमानतळार उलयलो। आता सगळ्यांत कितें जाता की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट बरो मेळटा आनी त्यामुळे ताका प्रत्येक आपुणूय थंय आसूं अशें दिसता आसतलें कदाचित, आनी तें साहजिकच आसा, कोणाकय दिसप साहजिकच आसा। पण ताका कारण आसचो न्ही, पूण सिटींग आसा तांचो पयलीं निश्चितपणे विचार जावंक जाय आनी थंय थंय कितें कमी आशिल्ल्या गोश्टी वेगळी आशिल्ली। आनी आमच्या पार्टीन तशी ना, आमी केन्ना तिकीट मागना, पार्टी सांगता तूं राव आनी तेन्ना सगळें चलता। आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्यान गेल्या म्हाकाय खबर ना, लक्ष आयलें। आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवा तिकीट म्हाका मेळपा खातीर हो ती एजंटी कितें म्हणटा आमी कोण तरी सांगिल्लें आसा ताका, हे कोणाकूच अधिकार, म्हाका सुद्दां अधिकार ना, म्हाका तिकीट दिया म्हणून सांगता। पार्लमेंटरी बोर्ड थरयता ते आनी एक 6 म्हयने आनी निश्चितपणे कळटलें। लोकांच्या आशिर्वादान हाडलें सगळे तरेची तयारी आमची आसा। गेल्या 5 फावटी म्हणजे जो मतदारसंघ एकदां निवडून येनाशिल्लो तो मतदारसंघ आमी कल्टिवेट केल्लो आसा। लोकांचे आशिर्वाद तातूंत आसात। लोक प्रत्येक इलेक्शनाक वाट पळयतात आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका प्रत्येक वेळार निवडून दिता हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा। आनी म्हणून हो खंय तरी हें करपाचो प्रश्नूच येना। आमची परंपरा आनी प्रथा अशी आसा, पार्टीन सांगलें जाल्यार फाल्यां न्ही आमी आतांच सोडपाक तयार आसा, ही आमची पद्दत। म्हणजे थंय कंपिटिशन ना, कांय ना। आनी म्हणून ह्यो अश्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो एक इमॅच्युरिटी हें दिसता, जे कोण म्हणटात पळय ते इमॅच्युरिटी, तांकां कसलोच आदार ना, तांकां खंय तरी आपूण सगळें आसता अशें दिसता, किंवा ते सगळें कसलें राजकारण आमकां कळना आनी राजकारण ताणें करचें न्ही। आम्ही सगळ्यांनी जर एक संद रावले असत जाल्यार आता त्या 2024च्या निवडणुकेक परत एकदा आमकां भारतीय जनता पार्टीक भाऊ हांगासल्यान निवडून हाडपा खातीर आमकां तुमच्या सगळ्यांची ताकद जाय पडटली, तुमकां सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो। दितले काय ना? दितले काय ना? तशें आसत जाल्यार दोनूय हात वयर करात। माननीय मोदीजीचे सरकार 2024 येवंक जाय काय नाका? 2024 भाऊ खासदार करूंक जाय काय नाका? तशें जर आसत जाल्यार म्हाज्या बरोबर एकदाच दोनूय हात वयर करून, दोनूय मुठी घट्ट करून भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वेगवेगळ्या खात्यांचे रिते पोस्ट 31 ऑगस्ट मेरेन भरपाचे कॅबिनेटान डेडलायन वाडयल्या। वेंचणुके आदले पोस्ट 8 जानेर 2022 मेरेन चडशा खात्यांनी भरूंक नाशिल्ले। सरकारान अध्यादेशा वरवीं स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कायदो दुरुस्ती केल्या। हायकोर्टाचे अर्दी प्रमाण पेन्शन सेल नेमला। मुजत पूर्व निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पगारा विशीं इशू तडीक लावंक हो सेल। Constitution of the pension cell to examine and verify the details of the premature retired employees pursuant by the High Court and त्यांची ऑर्डर दिल्ली फाटले त्यांचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला आणि त्यांची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो। ते 58 चे रिटायरमेंट जाल्ली पळय न्ही त्योच केसीस न्ही, त्यांचे जे डिफरन्स तांकां मेळप कोर्टान गेले, कोर्टाचीच ऑर्डर आहा ती पेन्शन सेल फॉर्म करपाची आनी पेन्शन सेल फॉर्म करून त्यांचे डिफरन्स पेमेंट कितें आहा पळय ते क्लियर करपाक पेन्शन सेल अपॉइंट केला। जरी नासते त्यांची जो पेन्शन तांकां त्या पिरियडाची ते आसा पर्यंत जी मेळपाक जाय पळय न्हू ती तांकां मेळटली। प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 2 पोस्ट लेक्चरर इन IPHP, ओके, कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरपा खातीर IPHP। प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 3 पोस्ट ऑफ द ट्युटर आनी असिस्टंट लेक्चरर इन गोवा मेडिकल कॉलेज कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेर घेवपा खातीर। प्रपोजल ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड ऑफ 200 स्क्वेअर मिटर इन for 4 mobile towers in South Goa, केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे कडेन मोबायल टॉवर घालपा खातीर गव्हर्मेंट लँड आमी एलोकेट केल्ली आसा।
It is a transfer of the government land in Mayam constituency for the crematorium. इतले मजगती दक्षिण गोंयांत 21 तारखेर 4 वरां शटडावन घेवन पुराय जिल्ल्याचे विजेचे काम करतले म्हूण मंत्री सुदीन सांगता. भौमाच्या रस्त्या विशीं तो उलयलो. मनसून कामाचे ज्यो गोष्टी पॉवर डिपार्टमेंटा मार्फत घेवपाच्यो आसा त्यो ऑलरेडी चालू केल्या. शटडावन आमकां जाय तेंय आमी शटडावन थोडे 21 तारखेक घेता सावथ गोवा आणि त्या खातीर सादारण 3 ते 4 तासाचे शटडावन घेतले आनी सबंद सावथ गोवाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न. पूण भोमा लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्ले कारणान एक्विजिशन जो प्रोसेस 171 कोटी रुपया त्या वेळार हांवें सँक्शन करून हाडिल्ले आनी हे 171 कोटी एक्विजिशन ऑफ लँड करपा खातीर हाडिल्ले. हे पयशे आमकां परत धाडचे पडले कारण भोमा एक इशू जालो की रस्तो आसा तसोच घेवपाचो काय शेतांतल्यान घेवपाचो आनी तो आज पर्यंत रिजॉल्व जायनाशिल्ले कारणान तो उरिल्लो आनी आतां ते फुडें चालू केला. दुसरी गोश्ट तांकां पयर आमी एश्युरन्स दिला की येता ते 10 दिसांत जो मेन ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे हेवी व्हेकल ती सगळी व्हेकल्स वयल्या रोडान सोडटले आनी त्या खातीर आमकां 3.5 मिटर जें एक्सटेंशन करपाक जाय रोडाचें ताचें काम सद्या चल्लां. येता त्या 8 दिसांत फायल क्लियर जाले बरोबर तें काम चालू जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 37व्या नॅशनल गेम्साचे येजमान के गोंय तयार. 14 मयाक नॅशनल गेम्स लोगो लॉन्च करतले म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडेन कळयले. लोगो लॉन्च करपाची कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार जातली. इतले मजगती कला अकादमीचे चडशे काम खंय जाला. पावसा आदी अकादमी उक्ती जातली म्हूण गोविंद सांगता. 37th नॅशनल गेम 2023 गोंयान होस्ट जाता एट द एंड ऑफ ऑक्टोबर आणि फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2023 आणि ह्या संदर्भान आमचो पयलो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमचो लोगो लायनचो सेरेमनी 14 मेक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 6:15 जातलो आणि त्या संदर्भान तुमकां सगळ्यांक इन्विटेशन आसा. तुमी सगळ्यांनी तो कवर अप करचोच. कला अकादमीचे काम खंय जायत आयला. पावसा आदी अकादमी उक्ती करपाचो बेत. काम जाल्लें हा फक्त साऊंड आणि बाकी होते भायले जो फक्त मेन ऑडिटोरियम उरिल्लो बाकी सगळे तुम्ही पळयलें मरे इतकी कमी गेल्ले आशिल्ले बाकी सगळे ते तुम्ही ऑलरेडी पळयलेले आहा. तर मेन ऑडिटोरियम जो आसा तो उरिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 4 आण्याची कोंबडी 12 आण्याचो मसालो. गोंयच्या रस्त्यांची गत. नव्या रस्त्यांक कोटी कड्डिल्ल्या उपरांत रिपेराक आनीक कोटी कड्डुपाचे. जेट पॅचरान रस्त्याची फोंडकुलां भरूंक मंत्रिमंडळान 19 कोटी 84 लाखाची तरतूद क्लियर केल्या. फाटल्या सिजनात 4 कोटी क्लियर केल्ले ते सोंपले. रोड रिपेराक मंत्री आनीक फंड सोदता. जेट पॅचर जे आसा थोडो गोष्टी जेन्ना करताले सावथाचे क्वॉन्टिटी एक्झॉस्ट नॉर्थाची क्वॉन्टिटी एक्झॉस्ट जाली. आता जेट पॅचर 2 गोष्टी आसा. आता हेका जेट पॅचर करूं शकना न्ही. जेट पॅचराची आमी क्वॉन्टिटी आता घेतल्या की फ्युचरिस्टीक जेन्ना पावस येतलो तेन्ना जेट पॅचर चलपाक जाय. कित्याक पोटोल जातले ते जायत रस्ते पोटोल जातलो. आतां सांगता वयतले पोटोल. सो हेजे खातीर आमी घेता. सो जेट पॅचर आमी सक्सेसफूल आमकां जाल्लो आहा. पोटोल्स टू बी रिमूव्ह द रेन्स. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पुटून लोकांक रिपीट करता की 2 भाशेची आहा. एक पॉट होल्स क्रिएटेड बाय डिटोरेशन आणि एक आसा इलेक्शन डिपार्टमेंट आख्खे गोंयचे रस्ते फोडल्या तुमी पळयला. ते रिपेर करपाक म्हाका आनी टेन्शन आहा. ते चालू आसा म्हणजे काम ते सोंपचें ना. सो पॉट होल जे बरे रस्ते जाता पळय तेजे खातीर जेट पॅचर आसतलो. गोंयच्या रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवंक सध्या जेट पॅचराचें काम चल्लां. मात PWDचो फंड खंय सोंपलो. 1,46,650 स्क्वेअर मीटर रस्तो उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत 1,96,650 स्क्वेअर मीटर रस्त्याची फोंडकुलां पावसा पयलीं पुरोवंक जाय. फोंडकुलां पुरोवंक चौखण मेत्राक रेट 855 रुपया. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी स्वप्नील तारी. साखळे फोंडेच्या बीजेपीच्या जैतिवंत नगरसेवकांनी आल्तीर्नार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार येवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची गाठ भेट घेतली. कर्नाटक वेंचणुकेचो निकाल लागलो काय साखळे आणि फोंडेच्या नगराध्यक्षांचो विशय तडीक. साखळे जैतिवंत नगरसेवकांनी रॅली काढली. मुख्यमंत्री आणि साखळे पालिका वेंचणुकेचो किल्लो लढोवपी ताची घरकान्न सुलक्षणा रॅली.
आम्ही 6 सीट निवडून हाडूंक शकलेले 11-12-11तले 2017 आमकां मेजॉरिटी मेळोंक नासली पण पयलेच फावट ही 2023 आमकां पूर्ण बहुमत न्ही तर सगळ्याच सीट भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्या त्या बद्दल लोकांचे खूप खूप आभार. चेअरपर्सन पद केन्ना जातलें? चेअरपर्सन इलेक्शन ठरतलें तेन्ना जातलें. इलेक्शन जालें ऑलरेडी. साखळे खातीर प्लॅनिंग साखळेंतलो जो आमी मास्टर प्लॅन रेडी केल्लो त्या मास्टर प्लॅनाचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम जें आसा तें साखळेच्या म्युन्सिपालिटीच्या वतीन जाता. मुरगांवां सोसायटीनी भड्डेल्लो इबाडेल्लो तांदळांनी किडे खावपाची परिस्थिती ना. प्रकार कळटनाच पेड्ड्यार तांदूळ लोकांक दिवचो न्ही म्हूण नागरी पुरवण खात्याची लोकांचो बोवाळ पडल्या उपरांत सोसायटींक अर्द. पेड्ड्यार तांदूळ दिल्ल्यांक तो बदलूंक सांगला. फेब्रेरांत राशन कार्डांक चाळण लायले उपरांत सोसायटींनी कोटा उखलप उणें केलां. घडये ताका लागून तांदूळ इबाडला. आता आमी सद्याक मुरमुगांवच्या सिवील सप्लाय ऑफिसाच्या फुडल्यान आसा आनी आयज आमकां एक शॉकिंग गजाल करून आयिल्ली आसा. खंय तरी थोडे म्हयन्या पयलीं गोंयांत एक मोठ्या प्रमाणान सोसायटीन कुशिल्ले गंव मेळपाक लागले आनी ताचे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो आनी खंय तरी अख्खे गुडावान जे कुठ्ठाळे गुडावन आसा जावं वेगळे वेगळे गुडावनांतल्यान ते तांकां रिप्लेस करचें पडलें. तसलीच गजाल आतां सद्याक तरी मुरमुगांवचे वेगळ्या वेगळ्या सोसायटीचेर उगड जाल्ली आसा. जायते सोसायटीचे आतां कंप्लेन येवपाक लागल्या की जे तांदूळ तांकां हे फावट मेळ्ळा ते खंय पेड्डेर जाल्ले आसा, तातूंत खंय किडे आसा. लोकांनी इतले मेरेन ते फोटो काडले आनी ताजे किडे बरोबर खेळटात ते पेनांनी व्हिडियोय काडून दाखयल्ले आसा आनी हाका लागून वेगळे वेगळे जे लोक आसा बेनिफिशरी आसा जे तांदूळ घेतात आनी सोसायटीवाले आसा तेय सारके चिंतीत आसा. सकाळी आमच्या ऑफिसरान सांगलां की तांदूळ पिड्यार आहा जाल्यार त्या गोदामाक रिफंड करपाचें. आमचो बरो आनी आमकां रिफंड करप प्रश्न येना न्ही. फेब्रुवारीच्यान जायतीं कारणां सस्पेंड जाल्लीं आनी ताका लागून तांदूळ जो आसा लोकांनी सोसायटीनी कमी घेतलो आनी हो जो एक्सेसीव जो तांदूळ आसा तो बुदोवन उरलो आनी ताका लागून एखादी तो पिड्ड्यार जावंक येता अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण तांच्यांनी सांगलां की जे सोसायटीन आतां मेरेन चुकून खंय जर असो तांदूळ जरी पावला तांच्यांनी सांगलां की हो तांदूळ इज नॉट फीट फॉर ह्युमन कन्जम्पशन आनी हो लोकांक दिवपाचो न्ही. ते सगळे सोसायटीवाल्यांक जेन्ना माल येवपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी म्हाका फोटोज धाडले. तेंचो ग्रूप आसा न्हू सोसायटीवाल्यांचो, तेंचो ग्रूप आसा आनी चड करून म्हाका कालूच सगळे मंडेच चड फोटोज येयले. ते येतकूच म्हटल्यार आमचे मागीर ऑफिसान कोण हेड क्लार्क आहा ताका सांगलें, गुडान किपराक विचारलें, प्लस वर्बली डायरेक्टरा कडेन सुद्दां कम्युनिकेट केलें. मागीर डायरेक्टराक सांगलें सर अशें अशें इशू आसा. सर आमकां तशें आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक रिप्लेसमेंट कर म्हण सांग, पण लोकांक तशें किड्यांचे बी तांदूळ इशू कर म्हण सांगूं नाका आमकां. फेब्रुवारी पासून आमची सस्पेंड कार्डां जाली बी न्हू, तो रेशन कोर्टाक ते थोडे थोडे व्हरता तांदूळ तांकां मेळटा. पूण मातसो कोर्टा मातसो रावला गुदावान आनी त्या खातीर हांव ना म्हणना, पण थोडे गोटे जाल्लेले आहा ताका, क्वॉलिटी सारके बाद ना. आनी त्या खातीर आमी तांकां सांगलें की सगळ्यांक लोकांक अशें बाद तांदूळ दिवं नाका, रिप्लेसमेंट करा आनी गुदावांतल्यान रिप्लेस करा तुमचे तांदूळ आनी मागीर लोकांक इशू करा. इतले मजगती लोकांक पेड्ड्यार तांदूळ दिवचो न्ही, चुकून खंयच्या सोसायटीन पेड्ड्यार तांदूळ पावला तो बदलून घेवचो म्हूण नागरी पुरवण खात्याच्या संचालकान निर्देश दिल्यात. तुम्ही जो ब्रेकिंग न्यूज दिला पळय आनी तेजेर जो फोटो दिला तांदळाचो साकाचो, इतको तर म्हाका तरी दिसना तो तांदळाचो साक आमचो आसपाक शकता म्हणून इतको तितून तें हें लागलेलें आसा तें कितें खंय लागपाक शकता, बरड लागपाक शकता, पूण असो न्ही. साकाक हें करून जें तुमी दाखयलां न्ही तितको तरी जावंक ना. जी बरड लागलेली आसा म्हणटा न्ही आमी आतां मार्मुगो आनी हांगा मडगांव, त्या सोसायटीकारांक हांवें म्हाज्या इन्स्पेक्टरान सांगलां तांकां एक तर तो चेंज करून घे आनी तांकां दुसरो रायस दी आनी तेंच्यांनी लोकांक बरो रायस दिवचो. तुमी इन्स्पेक्ट केल्ले तेन्ना तुमकां गावलेलें कितें तशें? ना, आमकां आमी सकाळीं जेन्ना इन्स्पेक्ट करपाक गेले तेन्ना ती सगळे चडशे जे रँडमली हांवें चॅक केले तितूंतलो तांदूळ सामको बरो क्वॉलिटीचो आशिल्लो. पळय 4,900 टनांतल्यान एक 10% सुद्दां न्ही, कितें एक 10-12 साक तशें जावपाक शकता. कितें स्पेशल अशें गाडल्यान अशें कांय आमी तेच्या खातीर इशू करपा ना. कितें तें खंयच्यान जाल्यार तेंय आमकां कळपाना, कित्याक त्या स्टॉकान जर आमी जेन्ना जितके चॅक केले सकाळीं तेतून आमकां कांय हें मेळूं ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी साहिल मांद्रेकार. इलेक्ट्रिसिटी खात्याच्या स्टाफान घरकान्नीक मारली. प्रकार उक्ताडार बायलेक दोडा मार्ग तिळारी व्हरून गळो आणून मारली. तोंडार फातर घालून खून. वास्कोच्या 40 वर्साच्या विनोद नायकाक धरलो. बरोबर ताचो इश्ट ऋतुराज इंगवलेकूय अटक.
घो बायलांच्या झगड्यांनी कर्म घडला काय आणि कितें कारण ताची चवकशी चल्ल्या. चोरांचो डोळो आता NRIंचे घरात. चिखली NRI फॅमिलीचो बंगलो फोडलो. जनेलाचे ग्रिल कापून एंट्री. 500 पाउंड 25,000 कॅश, भांगराची कानातली आणि हाताची घड्याळां घेऊन चोरांचो फुज्जो. CCTV कॅमेरार चोर कॅप्चर जाल्यात. वास्को पोलीस आता सोदतात. ही CCTV फुटेज पळयात. एकल्या चोरान अशी एंट्री घेतल्या आणि एकल्यान दुर्गावेल्यान एंट्री घेतल्या. हातान कसली तरी बाटली आसा. कपड्यान कसले तरी अवजार घेतला. हे पळयात. एकलो 50शीन पळोवंक रेस्पेतार कसो दिसता जाल्यार एकलो बरोच तरणाटो. खापो चोर कसोच. चोरयेचो प्रकार मातसो पळोवंक वेगळोच दिसलो. पुलिसांक कळटाच ते स्पॉटार पावले. पळयल्यार घर फोडला. मालक NRI. गोंयांत आयिल्लो तो एप्रिलान खंय परत गेला. जनेलाचे ग्रिल कापून एंट्री. 500 पाउंड 25,000 कॅश, भांगराची कानातली आणि हाताची 2 घड्याळां घेऊन चोरांनी फुज्जो काढल्या म्हूण पुलीस सांगतात. काल एक सांजचो इव्हिनिंग टायम आमकां एक आसीस सिक्वेरा म्हणतो तो रावता एक्चुअली न्हय. सो तो ही एपियर्ड एट द पुलीस स्टेशन आनी आमकां सांगलें की ताजो जो भावाचो जो एक बंगलो आसा चिकालीन तो बंद आसता. ताजो भाव जोझफ सिक्वेरा म्हणतो फाटीं आयिल्लो तो आनी पयलींच एप्रिलाच्या 28 तारखेक तो भायर गेला. सो तो बंगलो बंद आशिल्लो. सो त्या बंगल्याचें लिवींग रूम आहा ताची ते ग्रील तोडून कोणें ते भितर एंट्री केल्यार आनी फूल हावज इज रॅन्सेक्ड. सो मागीर आमी ताजे बरोबर थंय गेले आनी चॅक केलें आनी आमकां नोटीस जालें की ताज्या घराचो जो लिवींग रूम आहा ताजो विंडो आहा ताजो ग्रील आहा पळय ते तोडल्यात आनी भितर कल्प्रिट्सांनी एंट्री केल्या आनी फूल हावज वॉज रॅन्सेक्ड. ईच एंड एवरी रूम वॉज रॅन्सेक्ड. सो मागीर ताणें थंय आपल्या भावाक कॉन्टेक्ट करून फोन मारून भितर कितें आशिल्लें विचारलें आनी ही चॅक द बिलॉंगिंग्स आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की ताजे 2 वॉची 2 इयरिंग्स एक 500 पाउंड्स आनी अबाउट 25,000 कॅश इज मिसींग. सो आमी मागीर थरली चॅक केली ती घराक आनी एक ताजो CCTV फुटेजीस मेळ्ळ्यो. ताजेर ते 2 जाण भितर एंट्री करतना दिसता. दे आर 2 पर्सन्स 2 कल्प्रिट्स आर सीन एंटरींग द हावज. सो आमी ते फुटेजीस घेतल्यात आनी आमचे त्या आनी आमचो तपास चालू आसा आनी वेरी सून आय थिंक वी वील बी एबल टू नॅप देम. So in this connection, we have presently registered a crime under section 380, 457 IPC, and we have conducted all the Panchinama formalities, and our efforts are in progress to trace the accused. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.